सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. मागीर मोगाचो युगार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयज आमी सांत तोमासाची दोबाजीक परब मनयता. आनी सांत तोमास भारताचो आपोस्ल जो भारत देशांत आयिल्लो आनी ह्या पासून आयज इंडियन क्रिश्चियन डे म्हणून भारतांत मनयतात. तर आयज आमच्या क्रिस्तांवपणाचो दीस भारत देशांत आमी मनयता आसतना सगळ्या क्रिस्ती भावार्थ्यां पासत मागुया. तशेंच क्रिस्ती भावार्थ्यां वरवीं जांकां जेजू मेळटा तांचे पासत आमी मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात वेनान्सिया मेंडीस, बर्विन कार्दोजो आयज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता. तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. नियोला पेरेरा आपलें फुडलें शिकप करपाक मुखार वेता आसतना ताचे पासत ताची इश्ट मित्रां मागूंक लायतात. तशेंच आमची हेर सगळी मागणी आमच्या घराब्यां पासत, आमच्या गांवां पासत, आमच्या देशा पासत आमी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयज पवित्र सभा सांत तोमासाची दोबाजीक परब समारंभता. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर विस्वास दवरूंक ताका आगोड जालें. जें कितें आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयता तें सोत मानूंक आमकां आगोड लागना. पूण जें कितें आमच्या दोळ्यांनी आमकां पळोवंक मेळना तें सोत मानून घेवंक आमकां आगोड लागता. असलेंच कितें जेजूच्या काळार भोव करून ताच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत शिसां सवें घडलें. आयच्या दिसा आमचो विशय आमी सोम्याक पळयला. हीं उतरां जेजूच्या शिसांची एक भावार्थाचो उद्गार आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणाचो पुरावो. जेन्ना तांणी जेजूक अणभवलो तेन्ना तांच्या जिवितांतलो दुबाव आनी भिरांत पयस जाली आनी तांणी जेजूक आपल्या उतरां आनी कोन्या वरवीं गोवाय दिली. आमी आमच्या जिवितांत जेजूच्या खासगी अणभवांतल्यान वाडून ताचो परिपूर्ण पाटलाव करूंक आनी आमच्या जिविताच्या उतरां आनी कोरन्या वरवीं ताचे गोवाय जावंक हे मिसाचे बेटेन बापाचो आदार मागुया. रिक्षा भाव भयणीनो, ही मिसाची भेट सुरवात करता आसतना आनीक एक पावटी उगडास करुया. फाटल्या दिसांनी जें कितें आमी सांगलें तें आयतारा दिसाक आनी जेजूच्यो परबो आसात त्या दिसाक आमी सांतां भोक्तांच्यो परबो करिना. पूण आयज सांत तोमासाची परब भारताची पवित्र सभा करता. कित्याक सांत तोमास
भारताचे पवित्र सभेचो आपोस्ल ह्या पासत आयज आख्ख्या भारत देशान ह्या आयतारा दिसा सांत तोमासाची परब 3 जुलय 3 तारखेर जुलयाचे आयज जाता. तोरकेरीत भाशेन आमच्या देशाचेर आनी आमच्या देशान क्रिस्ती भावार्थाचेर देवाचो आशिर्वाद मागता आसतना आमी जायते पावटी घोडे चुकल्याव आमचो भावार्थ जिवंक वो आमचो भावार्थ दुसऱ्यांक दाखोवंक आनी आमच्या भावार्था वाटेन दुसऱ्यांक ओडून हाडूंक असले सगळे आमच्या चुकीचें देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. सोम्या जेजू, देवान रचलां तें सगळें बरें. जायते पावटी देवाचें आसणें ताचे रचनेन आसा तें आमी मानून घेवंक ना आनी मानून घेतलां जाल्यारूय आमी ताका फावो तो मान दिवंक ना. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता जेजू, आमच्या कोश्टां आनी तपासणेच्या जिविता वरवीं आमचो भावार्थ दिसून येवंक तूं आमकां जिविताची देख दिताय. आमच्या जिवितांत जायते पावटी त्रास पिडापीड येता तेन्ना आमी आमच्या भावार्थाक विस्वाशी रावचे बदलेक आमी निराशी जावन देवाचेर दुबावल्याव आनी गुणगुणल्याव. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या जेजू, पळे नासतना विस्वास दवरतात ती ओदीक सुभागी. पूण आमच्या जिवितांत तुजेर विस्वास दवरून चलूंक आमकां जायते पावटी अवघड जालां. आमी आमच्या बोडाचेर, गिन्यानाचेर आनी गिरेस्कायेचेर पातयेवन जियेता आनी तुका आमच्या जिवितांतलो पयस दवरता. आमकां बोगोस सायबा. सोम्या काकुतकोर, जर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया देवा बापा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता तुज्या तोर वैभवा पासोन. आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता. सोम्या देवा देवा देवाची शेळी शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसला आमची मागणी आयकून घे. Amen. Amen.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, बागयोन धर्मदुता तोमासाच्या परबे दिसा हें आमचें प्रार्थन दयेन मानून घे. तुज्या पुताची शिकवण घेवंक आमची काळजां उगड आनी भावार्था आड दुबाव आमचेर उपरासतात तेन्ना तूंच आमचो भावार्थ सांबाळ. अशें बागयोन तोमासा बरोबर जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हूण सदां ओळखूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू कॉर्नेलाच्या घराच्या उमरेशी पावतोच कॉर्नेल ताका मेळूंक गेलो आनी ताच्या पांयां पडून सारकोच सोरपटलो. पूण पेद्रून ताका अशें म्हणून उठयलो, उठ, तर हांवूय एक मनीस. मागीर पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें, देव मनशां मोदें अंतोर करिना म्हूण म्हाका आतां थावें जालां. पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं देवाक भियेता आनी प्रमाणीकपणान चलता तो की देवाक आवडटा. पेद्रून अशें उलयता थंयच आसतना ताचें उतर आयकतल्या सगल्यांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. विदेशांचेर पर्यान पवित्र आत्म्याचें देणें देवान घालें म्हूण पेद्रू बरोबर आयिल्ले ते सुनोद केल्ले भावार्थी तोटाकले, कित्याक तीं 8व्यो भासो उलयतालीं आनी देवाक वाखाणटालीं. तें तांकां आयकूंक येतालें. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, आमकां मेळ्ळो तोच पवित्र आत्मो तांकांय मेळ्ळो. म्हणटोच तांकां उदकाचें पवित्र स्नान दिवंक कोणाच्यान आडूंक येता? आनी ताणें तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक फर्मायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाशी राव म्हूण तांणी ताचे कडेन मागलें. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सगल्या संवसारांत वचात आनी शिव वर्तमान परगट करात. परतून म्हणया, सगल्या संवसारांत वचात आनी शिव वर्तमान परगट करात. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. सोरवोय पोरसांनो लावेक नानवातात. जबाब, सगल्या संवसारांत वचात आनी शिव वर्तमान परगट करात. ओचोळ मोगाची तांची थीर खुशी. दोयाळ आमचो देव सासनाक विस्वाशी. जबाब, सगल्या संवसारांत वचात आनी शिव वर्तमान परगट करात. बागयोंत पावलून एफेसकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय. भक्ताच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं. तुमी धर्मदुताचे आनी प्रवाद्याचे बुन्यादीर बांदलोलें घर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोणच्या सोंदीचो फातर. तोच हें घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सवें आत्म्या उद्देशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येतात. देवाचें उतर हें. उद्गार.
म्हणटा, तोमास, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. Zui sorves pora, zui sorves pora, zui, 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 zui. Zui sorves pora, zui sorves pora, zui, 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 zui. Sorves por तुमचे सोवे आसूं. जुवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जवळो म्हणलेलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सोमयाक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हणलें, ताच्या हातांचेर हांवें किड्यांची खुणां पडयल्या शिवाय आनी किड्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगोर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सोत मानच्याक ना. 8 दिसां उपरांत शीस 9 घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावन ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव नाका, पूण भावार्थ धर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास धरलोय. पळय नासतना विस्वास धरतात ती खरेंच सुभागी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तोमास, भाव भयणीनो, हें तोमास म्हणटात तेन्ना भोव करून ह्या अपोस्तलाचें आमी घेता तेन्ना पॉप्युलरली डावटींग तोमास, दुबावलेलो तोमास अशें म्हणटाचो आमी जायतीं जाणां आजून पासून उगडास करता. आयज मातशे दुसरे भाशेन इल्लोसो आमचो नियाळ करुया. भाग्योन तोमास आपोस्तल जेजूचो जो भारत देशांत आयलो. दुसरो आपोस्तल जो भारत देशांत पावलो तो सान बार्तोलोमेव. दोगूय जाण आपोस्तल जेजूचे. जाल्यार आयज भाव भयणीनो आमी नियाळ करता आसतना क्रिस्ती भावार्थ आमच्या भारतांत आनी आमच्या गोंयांत केन्ना आयलो. चडशें आमचे कडेन अंडरस्टँडींग आसा, आमची समजणी आसा. जेन्ना पुर्तुगेज आयले 1510 वर्साक तेन्ना क्रिस्ती भावार्थ आमच्या गोंयांत आयलो. चुकीचें मानप. आनी जे कोण ह्या दिसांनी जायते तरेचे स्टेटमेंट्स करतात, कोण टेंपल सोदूंक भोंवतात, पयलीं म्हणलेलीं ती, कोण एंटी कन्वर्शन बील काडपाक सोदता, आनी कोण दुसरे भाशेचे जे आमच्या भावार्थाचेर, क्रिस्ती भावार्थाचेर आड जे स्टेटमेंट्स करतात ते हें मानून घेतात की पुर्तुगेज आयले आनी पुर्तुगेज आयले तेन्ना आमच्या गोंयांत क्रिस्ती भावार्थ आयलो. चुकीचें मानप. भाव भयणीनो, भाग्योन तोमास आपोस्तल जे भाशेन आनिकूय इतिहास बरयल्लो आसा त्या प्रमाणे भाग्योन तोमासाक आनी गोंयांक वो गोंयच्या क्रिस्ती भावार्थाक एक कनेक्शन आसा. भाग्योन तोमास सुमार 52 वर्साक भारतांत आयलो. 52 AD म्हणजे पयल्या शेंकड्यान आपोस्तल भारतांत आयलो. जे आर्किओलॉजिकल फॅक्ट्स जे आसात ताचे प्रमाणे आमी आमची जुवारी नदी जरी तर त्या वाटेन पार केली जाल्यार आगासाय आसा. आगशे पावल्या तुमी? आगशे गोवा वेल्ल्या पावल्या? गोवा वेल्ल्या म्हणटा थंयसर आमचे न्हंयचे त्या वाटेन गोपकापट्टणम म्हणलेलो पोर्ट आसलेलो. आमचो आतां हिंगा वास्को पोर्ट आसा ते भाशेन त्या वाटेन गोवा वेल्ल्या
गोपकपट्टणम म्हणून पोर्ट आसलेलो आनी सगळी आख्या संवसाराची ट्रेड जी आसा ती ह्या पोर्टाचेर जाताली. हें जेजू येवचे पयलीं त्याहून पयलीं तावन तो पोर्ट खंय थंयसर आसलेलो. आजून पासून ताच्यो वण्ट्यो ते दर्याचे देगेर थंयसर आमकां पळोवंक मेळटात. वचत जाल्यार पळयात, हांव वचोन आयलां. ते आजून पासून त्यो वण्ट्यो दर्याचे देगेर आसात. जाल्यार ह्या पोर्टाचेर ही ट्रेड चलता आसतना थंयसरले एविडन्स जे आसात, हिस्टॉरिकल एविडन्स आसात, ते सांत तोमास गोंयांतूय आयिल्लो हाची गोवायकी दिता. फादर कॉस्मे कॉस्ता जो पिलार सेमिनारीचो हिस्ट्री प्रोफेसर, ताणें थोडीं वर्सां आदीं ही डिस्कवरी केल्ली ऑफ फुरीस. ताका सेंट थॉमस क्रॉस अशें म्हणटात. ज्या खुर्साक हो खुरीस दुसऱ्या खुर्सां भाशेन न्हय, चारूय भाग जे आसात खुर्साचे ते एकाच मेजरमेंटाचे, इक्वल आर्म्स ऑफ ऑल 4 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रॉस. जाल्यार तो आमकां फादर कॉस्मे कॉस्ता हाणें सोदून काडलेलो आगशी आसलेलो. तो आतां पिलार सेमिनारीन जो म्युजियम आसा तातूंत आसा, तोय तुमच्यान वचून पळोवपाक जाता. जाल्यार हे सगळे आपली हिस्टॉरिकल स्टडी केल्या उपरांत फादर कॉस्मे कितें भाशेन सांगता, आनी त्याच बरोबर आनीक एक फादर मास्कारेन्हस आसा, ताच्या पयलीं ताणेंय बीन हाचेर आपलो अभ्यास केल्लो. तोय सांगता ते भाशेन बागेवन तोमास केरला पावचे पयलीं हांगासर गोपकापट्टणम हांगासर पावला. आनी पयले 2 क्रिस्तांव गोंयचे जांकां बावतिजम दिल्लो तांची नांवांय आमकां मेळटात, दियोनिजियो आनी पेलाजिया. हें एक जोडें, आनी हें जोडें कोणाचें? दियोनिजियो म्हणटा तो पूत त्या काळाचो जो रुलर आसलो ताचो पूत आनी ताची सून, ही दोगूय जाण पयलीं क्रिस्तांवां जीं बागेवन तोमासान बावतिजम दिल्लो तीं अशें म्हणटात. म्हणटूच क्रिस्तांवपण भाव भयणीनो, क्रिस्ती भावार्थ आमच्या गोंयांत जेजूच्या काळार, वो जेजूचे आपोस्तल आसले त्या काळार तावन आयिल्लो आसा. ओरिजिनल आमी डुप्लिकेट न्हू, आमी इम्पोर्टेड न्हू. युरोपाक भावार्थ पावचे पयलीं भारतांत भावार्थ पावला. कित्याक तोमास तो सगळो उर्बेवंत, आनी उर्बेवंत कसो ताणें आपले प्रश्न जे आसात ते जायते फावटी विचारल्यात. उर्बेवंत कसो ताणें आपले स्टेटमेंट्सूय जेजू मुखार केल्यात. जेन्ना जेजू आपोस्तलांक सांगता आतां आमी जेरुजाल्याक चलून वचपाक जाय, जेरुजाल्याक चडून वचपाक जाय म्हणल्यार थंयसर कोश्ट मरण आसतलें हें जेजून तांकां सांगलोलें. आनी त्या वेळार तोमास आपल्या दुसऱ्या सांगात्यांक म्हणटा, चल ताचे बराबर आमी या आनी आमी मरया. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत तें आमकां मेळटा 11व्या आवेस्वरान, आमी ताचे बराबर या, आमी मरया. म्हणटूच मरूंक फाटीं सरूंक ना, वो भिवून फाटीं सरूंक ना. जेजून जेन्ना आपल्या मरणाची खबर सांगली, जेजू बराबर वचपाक तोमास तयार. तशेंच जेजू जेन्ना तांकां शिकयतालो आनी जेजून आपूण बापाशी चडून वेता हें सांगलें, आनी जंय हांव आसा थंय तुमीय आसतले अशें म्हणलेलें, तेन्ना तोमास उठलो. आनी तोमासान जेजूक म्हणलें, सायबा तूं खंय वेता तो आमी नकळो, वाट आनी कशी जाणा जातलें हांव. आनी तेन्ना जेजूचीं हीं उतरां, हांव वाट सोत आनी जिवीत. तोमासान जो स्टेटमेंट केल्लो ताका जाबाब कसो जेजूचीं हीं उतरां आयलीं, हांव वाट सोत आनी जिवीत. म्हजे वरवीं तुमी बापाशी पावूं येता. तशेंच भाव भयणीनो, तिसरे स्वातेक जो आयज आमी शुभ वर्तमान आयकलां, बागेवन तोमास नासलो जेन्ना जेजू पुनर्जिवन जावन आपल्या शिसांक भेटटा. आनी दुसऱ्या शिसांनी ताका सांगलें, आयचो विशय आमी घेतला तसो, आमी सुमयाक पडयला, आनी सगळे खुशालकायेन सांगताले. आनी तोमास रोखडोच म्हणटा, हांव सोतमानच्याक ना. जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचेर सोतमानच्याक ना अशें न्हय, वो जेजू खरेंच पुनर्जिवन जाला हें सोतमानच्याक ना अशें न्हय, पूण हांवें म्हजो खासगी अणभव घेतल्या बगर हांव सोतमानच्याक ना.
व तुमी जाची गोवाय दितात ते गोवायकेचेर तुमचे गोवायकेचेर धरून हांव सोतमानच्याक ना, म्हाकाय पडोवंक जाय. आनी म्हाका पडोवंक जाय म्हणटा तेन्ना ताच्या खिळ्यांचे बुराक आसात ते म्हाका पळोवपाक जाय. ताची कूस विदलोली त्या खुर्सार, कशे भाशेन ताका मारला तें ताणें पळयल्लें. म्हणटच ताचे कुशीन म्हाका हात घालून पळोवपाक जाय खरेंच जेजू म्हणजे म्हाका अणभव घेवपाक जाय, खासगी अणभव, पर्सनल एक्सपिरियन्स. म्हणटच तोमास भाव भयणीनो चुकीचो न्हय वो दुबावाचो न्हय अशें म्हाका दिसता. तोमास आपणे हो अणभव घेतल्या बगर सोतमानच्याक ना अशें जावपाक जाय. देवाचो अणभव आमकां सगल्यांक आसपाक जाय. नाजाल्यार आमकां कोण कोण कितेंय सांगता, कोण कितेंय फटयता आनी आमी तांचें आयकून मागीर भुलता आनी भुलोवन आमी फटवता. तोमास फटोवपाचो मनीस न्हू. तर भाव भयणीनो, ताका आपल्या अणभवांतल्यान जेजू जो भेटलो ताणें आपलो भावार्थाचो हो स्टेटमेंट केलो, म्हज्या सुमया म्हज्या देवा, माय लॉर्ड एंड माय गॉड. जेन्ना जेजून ताका आपले हात दाखयले तेन्ना ताणें बुराकान बोट घातलें वो कुशीन हात घातलो जाल्यार आमकां पवित्र पुस्तक सांगना. तोमासान कितें म्हणलें तें आमकां रोखडेंच सांगता. आनी त्या भावार्था वरवीं भाव भयणीनो तो भारत देशांतूय पावलो. आनी भारत देशांत पावलो तेन्ना केरला हांगासर भितर सरून तामिळनाडू ताचें मरण जालें, ताका मारतीर मारलो. ती आख्खी काणी घडी आमकां गरज ना, पूण गोंयचें कनेक्शन जें आसा आमी आयज भाव भयणीनो समजून घेवपाक जाय. कित्याक जें वातावरण आयज आमच्या गोंयांत रचून हाडपाचे जे प्रयत्न चल्लेले आसात, जावं आमचे राजकीय फुडारी आसात ते वो थोडे जाण जे आपूण हिंदुत्ववादी म्हणटात ते, हिंदू धर्म सांबाळपा पासत अशें उलयतात ते, आयज एक वेगळे तरेचें वातावरण निर्माण केल्लें आसा. आयज आमचो इतिहास जो आसा तो खंय तरी बदलपाचो, तोडपाचो, मोडपाचो, मॅनिप्युलेट करपाचो प्रयत्न चल्लेलो आसा. देखून जरी तर आमी खरेंच हिस्ट्री जाणा जावपाक सोदतात, बरें हिस्ट्री जाणा जावप आनी खरें कितें तें जाणा जावप एकदम बरें आनी गरजेचें. पूण अर्द कुटें न्हय. जाल्यार सांत तोमास जरी तर गोंयां आयिल्लो आमचो भावार्थ त्या काळावेलो, जेन्ना क्रिस्ती भावार्थ सुरू जाल्लो. आमच्या गोंयांत आल्दोना जी फिरगोज आसा ती सांत तोमासाक भेटयल्ली, सेंट थॉमस चर्च आल्दोना. आनी म्हणटात ते भाशेन जे भाशेन फादर मास्करेनस आपल्या बुकान सांगता, आपल्या पुस्तकान सांगता, कशे भाशेन सांत तोमासाचें नांव थंयसर आयलें. जाल्यार म्हणटात आदीं सांत तोमासाची भक्ती आल्दोना गांवांत चलताली. आनी जेन्ना इगोर्ज बांदपाक आयले तेन्ना ते गांवकार जे आसले तांकां खंय विचारलें, खंयच्या सांताचें वो खंयचें नांव तुमचे इगोर्जेक जाय. तेन्ना हे जे गांवकार आसले थंयसरले तांणी म्हणलें सांत तोमास. आनी ह्या पासत आल्दोना फिरगोजीचें नांव सांत तोमास, सेंट थॉमस चर्च. भाव भयणीनो, क्रिस्ती भावार्थाक आमच्या गोंयांत आनी आमचे भितर इतल्या लागीं म्हणजे जेजूक इतल्या लागीं जरी तर पळोवपाक जाता जाल्यार तोमासा भाशेन आमी घोटायेचीं मनशां जावपाक जाय. भियेना तसलीं. आयज आमकां जायत्या जाणांक भिरांत दिसता आमचो धर्म काबार करतले, आमची एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स बंद करतले, वो ते एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आपूण व्हरतले, आमच्यो प्रॉपर्टीज आसात त्यो व्हरतले. जायतीं जाणां भिवपाक लागलेलीं आसा. जाल्यार भाग्यून तोमासा भाशेन जरी तर आमकां हो भावार्थ आसा जाल्यार आमच्या धर्माकूय कोणाच्यान हात लावपाक जावचें ना, आमचे इन्स्टिट्यूट्स आसात तांकांय कोणाच्यान बोट लावपाक जावचें ना, वो आमच्या जिविताक क्रिस्ती भावार्थाक कोणाच्यान एक बोट दाखोवंक पासून जावचें ना. पूण जरी तर आमी भिवकुरी, आमकां जरी तर आमच्याच भावार्थाचें कन्विक्शन ना जाल्यार कोणूय रस्त्या वेल्यान पास जातलो पासून आमकां एक बोट दाखयत जाल्यार आमी भिवोन किळोच मारतल्या. तर जोण एकल्यान भाव भयणीनो आयज सांत तोमासाचे परबे दिसाक आमकांच विचारपाची गरज आसा, म्हजो भावार्थ कसलो. कोणें एक धेंगसो घालीत जाल्यार हांव भियेतलो, म्हज्या भावार्थाक गोवाय दिवपाक भिवन फाटीं रावतलो, उलोवपाचें बंद जातलो. जोण एकल्यान एकल्याक विचारपाची गरज आसा, तुजो भावार्थ खंय आसा. तर आयचो दीस करीत भाशेन आमच्या भारत देशांत क्रिस्टियन्स डे म्हणून मनयतात, इंडियन क्रिस्टियन डे.
जाल्यार आमच्या भारतान हें क्रिस्तांवपण जें आयिल्लें आसा तें तुका तुज्या आनी म्हज्याय बुजाचेर आसा. आमी ह्या भारत देशाची क्रिस्तांवां. ह्या पासत भाव भयणीनो, आमचो धर्म प्रचार करूंक, आमच्या धर्मान दुसऱ्यांकूय हाडूंक आमकां हक आसा. आमचे फंडामेंटल रायट्स जे आसात, 5वो जो आसा तातूंत रायट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फंडामेंटल रायट तो बेस्तो न्हू. आमचें कॉन्स्टिट्यूशन जें आसा तें आमकां दिता. म्हणटच कोणाच्यानूय आपलो भावार्थ प्रचार करूंक जाता आनी कोणाकूय आपल्या भावार्थान भितर हाडूंक जाता. कन्वर्शन म्हणटा तें आनी कोणें केल्लें न्हय. ह्या पासत जो एंटी कन्वर्शन म्हूण लॉ काडपाक सोदतात, कन्वर्शन म्हज्यान तुका करपाक जायना. कन्वर्शन म्हणटा तो तूं जावपाक जाय. म्हणटच जरी तर आमकां आमचे सुविधान हो हक दिता जाल्यार त्या हक्काकूय कोणाच्यान हात लावपाक जायना. भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता खबर कॉर्नेलाची. कॉर्नेल म्हणटा तो एक शोधपोती, रोमाचो शोधपोती, एक कॅप्टन. आनी तो जुदेव न्हू. आनी जेन्ना पेद्रू थंयसर आसलेलो तेन्ना तो ताका मेळपाक सोदतालो. पेद्रून पयलें म्हणलें ना, मेळपाची खुशी ना, कित्याक तो रोमाचो शोधपोती. घडये आमकां कितें इन्क्वायरी करपाक येता, आमचो धर्म बंद करपाक येता, वो धुमाळो दिवपाक येता, वो पेद्रूक धरूंक सोदतात. पूण मागीर पेद्रू जशें ताणें म्हणलें, आतां हांव सोत मानतां की देव सगल्यांक मानून घेता. तो जुदेव न्हय, वो तो क्रिस्ती न्हय, तरी पूण तो ताका मानून घेता. म्हूण तो मानून घेवन कॉर्नेलाच्या घरान पावलो. आनी कॉर्नेलाच्या घरान पावलो तेन्ना खेरीत भाशेन कायद्या विशीं ताका खबर सांगली. हे कायदे आसात ते कित्याक, ताचो हेतू कितें, तातूंतल्यान सावन कितें येवपाक जाय. जाल्यार ह्या सगल्या कायद्याचो हेतू हो की आमी देवा सवेन जिवीत जोडूंक. आनी आमी देवा सवेन जें जिवीत जोडलां तें आमी जिवंक आनी दुसऱ्यांक दिवंक, आमी अणभवान वाडूंक. देखून कॉर्नेलाक ताणें बावतिजम दिलो, कन्वर्ट केलो. पेद्रून कन्वर्ट करूंक ना, पूण कॉर्नेल आपणाचे कुशेन ही शिकवण आयकल्या उपरांत म्हणटा म्हाका बावतिजम दी. तर भाव भयणीनो, हाचे विशीं आमी आमची म्हायती सारकी घेवपाक गरज आनी आमचो भावार्थ आमी जिवंक गरज. जो भावार्थ आमकां दिल्लो आसा आयज एफेसकारांक चीट बरोवन भाग्योन पावलूय उगडास करता की तुमी नागरीक. कसले नागरीक? देवाच्या राज्याचे नागरीक. जेन्ना बावतिजम घेतला तेन्ना तुमी ह्या देवाच्या राज्याचे नागरीक जाल्यात. आमी नागरीक, आमच्या भारताचे नागरीक. आनी म्हणलां तशें जे सुविधान आसात तातूंत आमकां हक आसात आनी आमकां जबाबदाऱ्यो आसात, रायट्स एंड ड्युटीज. कित्याक आमी नागरीक, आमी सिटिजन्स आमच्या ह्या राज्याचे, आमच्या देशाचे. तर नागरीक कशे देवाच्या राज्याचे, जे देवाचे राज्याची शिकवण आमकां जेजून दिल्ली आसा, आपल्या आपोस्तलां वरवीं आमकां पावयल्ली आसा, ती आमी जिवंक गरज. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन आमी मागुया, सगल्यांनी समजून घेवंक. जे कोण वांकडे मनाचे आसात तेय कन्वर्ट जावंक आमच्यान मागपाक जाता. जे आमकां सतायतात वो आमचो धर्म काबार करपाक सोदतात, वो वांकडें तिकडें करून धर्माचो एक वांकडो समज दुसऱ्यांक दितात, तेय कन्वर्ट जावपाक आमी मागपाक जाय. मागतात तुमी? भाग्योन पावलू पयलो त्रास दिवपी, धुमाळो दिवपी, तोय कन्वर्ट जालो. म्हणटच आमचो क्रिस्ती धर्म आसा तो भाव भयणीनो बेश्टोच खंय सावन येयल्लो न्हू. जे कोण आमकां सतायताले, काबार करूंक सोदताले, तेच आपूण कन्वर्ट जाल्ले आसा. कित्याक? तांणी सोत जाणां जावपाक प्रयत्न केलो. पूण जे कोण सोत जाणां जावपाक प्रयत्न करिना ते केन्ना कन्वर्टूय जावचे ना आनी ते आपल्याय जिवितान सारके आसचे ना. पूण सोत जाणां जावंक सोदता तांच्यान जेजूक मानून घेतल्या बगर रावंक जायना. देखून जेजून म्हणलां, तुमी जेन्ना म्हाका वयर उबारशात तेन्ना आख्खो संवसार हांव म्हजेशी ओडून हाडटलो. जेजूक वयर उबारून दवरपाचें काम आमचें. जेजूक वयर उबारून दवरपाचें काम भाग्योन तोमासान केलें, भाग्योन बार्तोलोमेवान केलें आनी दुसरे आपोस्त आसले तांणी केलें. आमच्या भारतान येवन खेरीत भाशेन तोमास आनी बार्तोलोमेव ह्या शिसांनी, ह्या आपोस्तलांनी केलें. तर आमचो भावार्थ भाव भयणीनो जिवया. आमच्या भावार्था विशीं आमी अणभव घेवया. जे भाशेन तोमासान म्हणलां, तुमी सांगलां त्या पासत न्हू,
पूण म्हजेच वस्तूंगी हांव पळोवंक सोदतां, हांव अणभव घेवंक सोदतां आनी म्हज्या अणभवा वरवीं हांव जिवंक सोदतां. तोमासान केलें, ताचे कडेन शिकुया आनी आमच्या जिवितान भाग्यून तोमासा भाशेन जावन जेजूक सगल्यांक दिवया. सगलीं उबी रावया. सतमंता देवा, सुरपदविधार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाकाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सुरपदविधार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेंतांचें मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो, सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. फ्रांसीक आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी सगल्या याज्ञिकांनी आपल्या हातान घातलेले पोरचेक भावार्थाचे वाटेर चलयतना आडकोळ्याक फुडो करचो पडटा तेन्ना तांणी निराशी जायना जावं, पूण जेजूचे मोगाचेर पातयेवन आपल्या मुणयारपण चलोवंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बापा, ही मागणी आय. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी भोव करून आमच्या गोंयच्या सरकारान पोरजेच्या बरेपणा खातीर आपल्यो सवलत्यो काडून आनी कसलोच वेगळोचार करिनासतना आपलो भावार्थ सत्तेन जिवोवंक दर एका नागरिकाक मेकळीताय दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बापा, ही मागणी आय. आयच्या दिसा आमी सांत पेद्रूच्या धर्मदुताच्या संस्थेक भेटयलोलो आयतार पाळटना ही संस्था आख्या संवसाराक जेजूचे शिव वर्तमानाची परगोटणी जावच्याक बारीक वावुरता. हे संस्थेचो मुणयारपणा वरवीं क्रिस्त भावार्थाची खोलाय आनी रुंदाय ओदीक आनी ओदीक वाडोवंक आनी जेजूची सोडवण संवसाराचे शिमे पुर्यान परगोट जावंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बापा, ही मागणी आय. आमच्या जिवितान आमी जण एकले आमचो भावार्थ गंभीरपणी घेवन आनी तो आमच्या उतरा कोरण्यांनी परगोटूंक वावरूंक आमकां जण एकल्याक पवित्र आत्म्याची बूद आनी काळजांनी उमेद दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बापा, ही मागणी आय. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी लसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. सर्गीच्या बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दयेन आयकून घे आनी आमकां सगल्यांक भाग्योन तोमासा भाशेन अखंड भावार्थाची कोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
number 46, C43. तुझ्या उदारपणान तूं आमकां दिता. तुझ्या उदारपणान तूं आमकां दिता. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या घरांतले मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुवेंच दिल्ली ही देणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या धर्मदुता बागेवन तोमासा वरी जेजू आमचो देव म्हूण ओळखून तुका दिनवासता. आमची भेटवणी मानून घे आनी सर्व दुबावांचेर जैत व्हरून तुवें आमकां दिल्लो भावार्थ जतनायेन सांबाळूंक आनी ताचे प्रमाणे जिवंक आमकां करपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गोवळ्या तुजो हिंड तूं कदींच सांडिनाय, पूण बागेवन धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें आमकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गोवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदुतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्गांनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. सर्वेस्पराचे नांवी येता सर्गी तुका चोय चोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो उगूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सार उनोशी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. सोडणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची आमच्या भावार्थान अखंड जावंक सोदतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. म्हज्या सुमया म्हज्या देवा बागयोन तोमासान हो उद्गार उचारलो. आमी आमचो भावार्थ अखंड करूंक जेजूचो खासगी अणभव घेवंक आमकां कृपा मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुद्या धर्माचे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या इबादत म्हाका पुराय केली. कुम्या खातीर मागणे. जेजू मोगला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं आसा म्हूण
समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन.
तुजे हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल आनी खिळ्यांनी केल्ले घाय पडे आनीक दुबाव नाका पूण भावार दवर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, पळे नासतना भावार धरतात ती सगळीं सुभागी म्हूण तुज्या पुतान आमकां सांगून दवरलां. आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादान आमचे पासत मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत आमी शेवल्यांत म्हूण भावार्थान ओळखून आमी तुका दिनवासता. बागेवन तोमासाचे विणवणेन आमचे दिसपट्टे जिणेन आमचो भावार्थ खरो म्हूण कोरण्यांनी दाखोवंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. अशें बसूया. आयज सांत तोमासाची परब आनी आमच्या भारतान इंडियन क्रिश्चन डे. सगल्यांक तुमकां परबी हॅपी फिस्ट. आनी बागेवन तोमासा भाशेन तुमचो भावार्थ सगल्यांचो अखंड जावचो आनी हो भावार्थ तुमी सगल्यांक तुमचे भोंवतणी आसा तांकां दाखोवचो म्हूण आमचे आवंडे. गेल्ल्या आयताराक दोनदान जालें 18,542 रुपया. आयताराची मिसां फुडल्या आयताराक सदांचे भाशेन पयलें मीस 6:30 वाजता, दुसरें मीस 8 वाजता. तें मीस लायव्ह स्ट्रीम जाता आनी तिसरें मीस भुरग्यांचें दोतोनीचें 9:30 वाजता. मिसा उपरांत भुरग्यांक दोतोन. आयताराचें मीस सोनवारा दिसाक सांजेर 6 वाजता इंग्लिजीन मीस इगोर्जेन आनी 6:30 वाजता सांताक्रूज कपेलान दाबोली. दर बुधवाराक आनी शुक्राराक सांजेर 7 वाजता पवित्र संस्काराची बोजवण जाता. जायतीं जाणां येवपाक लागलेलीं आसात आनी जायत्या जाणांनी आपणाक ताचो बरो फोड मेळ्ळा हाची गोवायकीय दिल्ली आसा. आमी येवन जेजू बराबर हें 1 वर सारूंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण. येवन जेजू बराबर वेळ सारुया. बुधवारा दीस आनी शुक्रारा दीस सांजेर 7 वाजता. तशेंच लिजन ऑफ मॅरी जे जमाती बंद दवरलेल्यो त्यो सुरू केल्ल्यो आसात. तुमचे मदल्या कोणाकूय लिजन ऑफ मॅरी ह्या जम्यान भितर सरपाक जाय, सायबिणीची भक्ती आसा किरीत भाशेन, तांणी भितर सरूं येता. दर आयतारा पयलें मीस जाल्या उपरांत तांची जमात जाता. आमच्या वेदी सेवकांची जमात ऑल्टर सर्वस सोनवारा दीस सांजेर 5 वाजता. आजून पासून कोणें भुरग्यांक धाडूंक ना जाल्यार तुमी धाडचे. तेच बरोबर मनान दवरुया कोविड-19ची भिरांत जी आसा ती काबार जावंक ना जाल्यार सगल्यांनी जाता ते भाशेन आनी तुमी जाणात ते भाशेन सगळी काळजी बरे भाशेन घेवची. झाड रोय जिवीत फुलोय हें आमच्या तरणाट्यांनी घडोवन हाडलेलो 4थें वरस. ज्या कोणें तुमी झाडां मागलेलीं कालच्या दिसाक तुमकां मेल आयल्या आसतली. आयच्या दिसाक तुमी तीं झाडां व्हरूं येता आनी कोणेय पासून आजून पासून रेजिस्टर करूंक ना आनी तुमकां खुशी आसा जाल्यार तें बेगीन करचें. आमचे लागीं आजून पासून झाडां उरलेलीं आसात, तीं व्हरून तुमी रोवचीं आनी आमचो चिखलेचो गांव झाडां पेडांनी भरलेलो आमी करुया. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया. R10 पेज नंबर 179. R10. जेजू भाशेन आशेन हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आशे मनान हीच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसान दिसा किणा किणा
For nearly 2,000 years, Indian followers of the Lord Jesus Christ have lived in love, peace, and harmony on the Indian subcontinent. In 52 AD, St. Thomas the Apostle, one of the 12 disciples of Jesus Christ, arrived to the Malabar coast in Kerala, South India. In 72 AD, St. Thomas was martyred in Mylapore, Chennai, Tamil Nadu. July 3rd is traditionally accepted as the martyrdom day of St. Thomas the Apostle and is observed in India and around the world as St. Thomas Day. On July 3rd, 2021, the Indian followers of Lord Jesus Christ of all churches and backgrounds joined together to declare July 3rd as Indian Christian Day and Yeshu Bhakti Divas as an annual day of remembrance. Sunday, July 3rd, 2022 marks the 1950th martyrdom anniversary of St. Thomas the Apostle, who was martyred in 72 AD. Join millions of Indian followers of Jesus Christ to observe this Jubilee year in India and around the world and celebrate Indian Christian Day and Yeshu Bhakti Divas. Love your neighbor. Serve the society. Celebrate Lord Jesus. Indian Christian Day. Yeshu Bhakti Divas. Love, serve, and celebrate.